1 Samuel chapter 25. Samuelachem मरण, Nabal आणि Abigail. सॅम्युएल मेलो आणि सगळे इस्रायलकार एकठांय येवन ताचें दूख केलें आणि तांणी ताच्या घरा रामा ताची कूड निखिपिली. ह्या उपरांत दावीद उठलो आणि पारानाच्या ओराण्यांत गेलो. मावन गांवांत एक मनीस आसलो. कार्मल वाठारांत ताचो वेपार धंदो चलतालो. तो खूब किरेस जालो. ताचे लागीं 3000 menddre आनी 1000 बोकड्यो आसल्यो. कार्मेलांत तो मेंढऱ्यांचें चामडें काडटालो. त्या मनशाचें नांव नाबाल आनी ताचे बायलेचें नांव ॲबिगेल. ती खूब हुशार आनी सोबीत आसली, पूण तिचो पोती चामटो आसलो. तो कालेब कुलांतलो आसलो. नाबाल आपल्या मेंढऱ्यांचें चामडें काडटा म्हूण दाविदान ओराण्यांत आयकलें. ताणें अशें सांगून 10 मनशांक धाडले, कार्मेलांत वचात आनी नाबालाशी येवन म्हज्या नांवान ताका नोमान करात. म्हज्या भावाक अशें सांगात, शांती तुका, शांती तुका, शांती तुज्या कुटुंबाक आनी शांती तुज्या थंय आसात तितल्यांकूय. तुजे थंय मेंढऱ्यांचें चामडें काडपी आसात म्हूण हांवें आयकलां. पळय, तुजे राखणे आमचे बरोबर आसले, तांकां आमी कांयच वायट करूंक ना. न्हय म्हूण त्या कार्मेलांत आसतना तांचे कडचें कांयच चोरूंक ना. तुज्या सेवकान लागीं विचार आनी ते तुका सांगतले. तुज्या दोळ्यां मुखार म्हज्या सेवकांक तुजें बरोपण फावो जावं दी, कित्याक ते बऱ्या दिसा आयल्यात. तुज्या हातांत जें कितें आसा तें तुज्या सेवकांक आनी तुज्या पुता दाविदाक काडून दी. दाविदाचे सेवक आयले आनी दाविदाच्या नांवान हें सगळें नाबालाक सांगलें आनी ते थंय रावले. दाविदाच्या सेवकाक जबाब दिवन नाबालान म्हणलें, दावीद कोण? जेसेचो पूत कोण? आतांच्या काळात जायते सेवक आपल्या धोनया सोशिले पळोवन वेतात. मेंढऱ्यांचें चामडें काडप्याक कुशीन दवरलेले म्हजे उंडे, म्हजो सोरो आनी म्हजें मांस काडून हांव वळखोन त्या मनशांक दिवं. ते खंय थावन आयल्यात तें हांव नकलों. दाविदाचे मनीस आपले वाटेक लागले आनी दाविदाशी परत येवन हें सगळें ताका सांगलें. दाविदान आपल्या मनशांक म्हणलें, जण एकल्यान आपली तलवार भेंडाक बांदची आनी जण एकल्यान आपली तलवार घेतली. तशेंच दाविदानूय आपली घेतली. 400 सैनीक दाविदा फाटल्यान गेले, जाल्यार 200 सामानाशी फाटीं रावले. नाबालाच्या एका चाकरान नाबालाचे बायलेक ॲबिगेल हिका सांगलें. आमच्या धोनयाक परबीं दिवन दाविदान ओराण्यांत धांवन आपल्या कांय संदेशकारांक पाठयल्ले, पूण धोनयान तांकां ओकमान आयले. ते खरेंच बरे मनीस. आमी मेंढऱ्यांक घेवन ओराण्यांत आसले तेन्ना तांणी आमकां कसलेंच वायट केलें ना. न्हय म्हूण आमची कसलीच वस्त तांणी चोरून व्हरूंक ना. आमी मेंढरांक राखतना रात आनी दीस ते आमची राखण करताले. उपकार करून हाचे वयर चिंत आनी तुज्यान कितें करूंक जाता तें थाराय, कित्याक आमच्या धोनयाचेर आनी ताच्या घराण्याचेर वायट येवंक शकता. आमचो धोनी आपल्याच वाड्याचो, कोणाचें आयकुपी न्हय. ॲबिगेलान सुडसुडीत 200 उंडे एकठांयले, सोऱ्यान बहôrlolim 2 चामड्यांची पोटीं, 5 randlole menddre, 15 किलो orov, 100 kismisancheô khandiô आनी 200 सुklolea anjirancheô केकी घेतल्यो. ह्यो सगल्यो वस्तू तिणें गाडवाचे फाटीर दवरल्यो आनी आपल्या चाकरांक सांगलें, तुमी फुडें वचात, तुमच्या फाटाफाट हांव येतलीं. हे बाबतींत तिणें नाबात आपल्या घरकाराक मात कांयच सांगूंक ना. आनी ती गाडवाचेर बसून दोंगरी वाठारांतल्यान वेताना दावीद आनी ताचे सांगाती दोंगरा वयल्यान देंवून
तिका मेळूंक येताले आनी अशी तांची भेट जाली. दावीद आपणाच भितर चिंतालो, हांवें बेश्टेच ओराण्यांत आसलेली त्या मनशाची दान दौलत राखली आनीक तांतलें कांय उणें जावंक दिलें ना, पूण ताणें म्हजें बरेंपण वायटाक फारीक केलें. जर सकाळ पर्यंत तांचे घराण्यांत एकल्याक पर्यंत जिवो दवरलो जाल्यार सर्वेस्पर म्हाका तेच परी करूं व त्या वून पायश्ट. ॲबिगेलान दाविदाक पळयना बरोबर ती बेगोबेग गाडवा वयली सोकलां दिवली आनी दाविदा मुखार सरपोटली. ताच्या पांयां पडून तिणें म्हणलें, हें वायट म्हजेर येवं दी, हो सगलो अपराध म्हजेर येवं दी. उपकार करून तुजे चाकुरणीक आयक. नाबालान कितें म्हणलां ताचेर तुजें लक्ष दिवं नाका. जशें ताचें नांव तसो तो नाबाल ताचें नांव आनी ताचें सवें पिशेपण आसा. आनी हांवें तुज्या सेविका म्हज्या दोनयान धाडलोल्या चाकरांक पळोवंक ना. म्हणटच म्हज्या दोनया सर्वेस्परान तुका रगत वारोवचें आनी तुज्याच हातांत तुजो बदलो घेवचें ताळेंतलो वाटायला. सर्वेस्पर देव आनी तूं जिवो आसोसर तुजे दुस्मान आनी म्हज्या दोनयाक वायट करूंक सोदतल्या नाबाला भाशें जावं. आनी आतां तुज्या सेविकां हाडलेली भेट म्हज्या दोनयाचो पाटलाव करतल्या सेवकांक दिवची. उपकार करून तुज्या सेविकाचो उपराध बोगोस. सर्वेस्पर खरेंच म्हज्या दोनयाक एक विस्वाशी घोराणें उत्पन्न करतलो, कित्याक म्हजो दोनी सर्वेस्पराचीं झुजां झुजता आनी तुजें सवें जिवीतभर कसलेंच वायट मेळचें ना. तरूय आसतना एक मनीस तुजे फाटीक लागला आनी तुजो जीव घेवंक सोदता, पूण सर्वेस्पर तुजो देव म्हजें दोनयाचें जिवीत जिव्या बरोबर सुरक्षीत सांबाळटलो आनी तुज्या दुस्मानांचो जीव गफनीन घालून फातर शेवटिता तसो अदीक मागतलो. जेन्ना सर्वेस्पर तुजे विशीं भासायल्लें बरेंपण शाती पावयतलो आनी तुका इस्रायलाचेर राज चलोवंक वेंचून काडटलो, तेन्ना म्हज्या दोनयान कारण नासतना रगत वारयलां वा आपणाचोच बदला घेतला म्हूण तुका दूख भोगची ना, न्हय म्हूण काळजाक खोंत लागची ना. जेन्ना सर्वेस्पर म्हज्या दोनयाक बरेंपण दाखयतलो, तेन्ना तुज्या सेविकाचो उगडास कर. दाविदान ताका म्हणलें, सर्वेस्पराक इस्रायलाच्या देवाक वाखाणणी. ताणें तुका आयज म्हाका मेळूंक हांगा हाडल्या. तूं सुभागी कित्याक आयच्या दिसा तुजे बरे बुदी वरवीं रगत वारोवपाचें आनी म्हज्याच हातांत म्हजो बदलो घेवपाचें ताळणेंतलो वाटायलो. तूं सुडसुडायेन म्हाका मेळूंक येवन तुका वायट करूंक हांवें पावल फाटीं घेतलें. खरेंच सोपुता खाल सांगता, तूं येवंक नासली जाल्यार सकाळ मेरेन नाबालाचो एकलोय मनीस जिवो उरपाचो न्हय. तेन्ना तिणें हाडलेल्यो भेटो दाविदान स्विकार केल्यो आनी तिका म्हणलें, चल शांतीन तुज्या घरा वच. हांवें तुजो ताळो आयकलो आनी तुजो निर्णय मानून घेतलो. ॲबिगेल नाबालाशी आयली. राजा परी जेवण करतल्या तिच्या पोतीक तिणें पळयलो. ताचें काळीज खुशालकायेन मुरगडटालें कारण तो चड सोरो पियेल्लो. हाका लागून सकाळ जाय पर्यंत तिणें ताका कांयक सांगलें ना. दुसरे सकाळीं ताचो सोरो निवळतच ताचे बायलेन ताका सगळें सांगलें. हें आयकून ताच्या काळजाक धोको बसलो आनी एका फातरा वरी तो घट जालो. 10 दिसां उपरांत सर्वेस्परान नाबालाक खास्त लायली आनी तो मेलो. ताच्या मरणाची खबर आयकतच दाविदान म्हणलें, सर्वेस्पराक वाखाणणी. म्हाका अपमान केल्ल्या कारणान सर्वेस्परान ताचो बदलो घेतलो आनी म्हाकाय आपल्या सेवकाक वायट करपाचें ताळणेंतलो वाटायलो. सर्वेस्परान ताच्या वायट कर्तुबांक लागून नाबालाक खास्त लायली. उपरांत दाविदान आपल्या चाकरांक पाठोवन अबिगेला कडेन लग्न जावपाची मागणी फुडें हाडली. ताचे चाकर कार्मेलान तिचे सोशें गेलें आनी तिका म्हणलें, तुका आपली घरकान्न कशी व्हरूंक दाविदान आमकां तुजेशीं धाडल्यात. ॲबिगेल उठली आनी जमनीर सरपटून म्हणलें,
म्हज्या दोनयाचे सेवकांचे पांय धुवंक ही आसा तुजी सेविका. ॲबिगेल सुटसुटायेन उठली आनी एका गाडवाचेर बसली. तिचे फाटल्यान तिचे 5 सेवकां गेलीं आनी दाविदाच्या संदेशकारां फाटल्यान वाटेक लागली आनी ताची पोतीन जाली. जेजरियलांतल्या नोआमा कडेन डेवीड लग्न जालो आनी दोगांय ताच्यो घोरकान्नी जाल्यो. इतल्या म्हणसर सावलून दाविदाची पोतीन आसली ते आपले धुवेक मिकालाक गाली नगरांतल्या लायसाच्या पुताक पालती हाका लग्न करून दिलें. देवाचें उतर हें.